Welcome to Garden of Glory. In 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 13, Paul shares how deeply he cared for the young church. He sent Timothy to encourage them in faith, and he rejoiced to hear of their steadfastness in Christ. Paul ends with a heartfelt prayer for their love and holiness to grow as they wait for Jesus' return. थेसलोनिकरांक पयलें पत्र अवेस्वर 3 वळी 1 ते 13. थेसलोनिकेंत तिमोथाचें काम. देखून आमचें मन आनीक समाधान जायना जावन आथेनांत हांव एकलोच रावचो म्हूण आमी थारायलें. अशें आसता आमी तिमोथाक तुमचेशी धाडलो. तो आमचो भाव आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगोडच्या वावरांत देवाचो चाकर. तर तुमकां घोटाय दिवचे खातीर आनी तुमचो भावार्थ थिरावचे पासत आनी तुमी भोगतात त्या कोश्टां दोगदां मदें कोणूच हालो ना जावंक आमी ताका तुमचेशी पाठयलो. असली पिडापीड देवानूच निर्मिल्ली, आमची गोत म्हूण तुमी जाणोत. तुमी कोश्ट दोगद भोगचे पडटले म्हूण तुमचे मदें आमी आसल्याव तेन्ना आमी तुमकां आदीं फुडेंच सांगलोलें आनी तशेंच घडलें म्हूण तुमी पळयलां. त्याच पासत आमच्यान आनीक राव नजो जावन तुमच्या भावार्थाची खबर घेवंक म्हूण आमी तिमोथाक धाडलो. सैतानान तुमकां एका वेळार नाडलीं जायत आनी सगळो आमचो वावर निर्फळ जाला जायत म्हूण आमकां व्हड हुस्को जालो. थेसलोनिकरां पासत पावलो देवाक दिनवासता. आतां तुमकां भेट दिवन तिमोथ आमचेशी परत आयलो आनी तुमच्या भावार्था आनी प्रिती मोगा विशीं ताणें आमकां बरी खबर दिली. तुमी सदांच मोयपासान आमचो उगडास करतात म्हूण आनी जशें आमी तुमकां पळोवंक आशेतांव तशेंच तुमी आमकां पळोवंक ओत्रेकतात म्हूण ताणें आमकां सांगलां. आनी देखून भावां भयणीनो, तुमचो भावार्थ पळोवन आमच्यानच सगळ्या अडचण्यांनी आनी कोश्टां दुखी मदें तुमचे वरवीं आमकां धीर मेळ्ळो. तुमी सोम्या सोवें घोट रावल्यांत म्हणटोच आतां आमकां नवो जीव भरला. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगतांव. त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते परी देवाचे उपकार आठोवंक जाय. तुमकां रूप रूप पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें भरून दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी दीस रात काळजान थावन ताचे लागीं मागतांव. खुद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू आमी तुमचेशी पावोशें करूं. तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान ओदीक वाडोवचो आनी आमी तुमचो मोग करता तितलो व्हड तो जावंक पावूं. सगळ्या आपल्या भोगतां बराबर जेजू आमचो सोमी येतलो तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तोच जेजू तुमचीं काळजां पवित्रतायेंत थीर करूं. Paul's heart for the Thessalonians shines through this passage. He was concerned about their trials, but news of their strong faith brought him joy and renewed strength.
He prays that their love will increase and overflow for one another and for all people, and that their hearts will be established blameless in holiness before God. This chapter reminds us of the power of encouragement, prayer, and love in building up the body of Christ. Let us pray. Father, thank you for your faithfulness that keeps us steady in every trial. Help us to encourage one another and to grow in love that overflows to all. Strengthen our hearts in holiness as we wait for the coming of our Lord Jesus. May our lives bring joy to others and honor to your name. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.